फेस्टिवल ऑफ लाईट्स ही स्पर्धा आमकां फुडें व्हरची पडली. म्हणजे तारीख जी 29 फायनल केल्ली ती आमी फुडें व्हरता. कित्याक रेन गॉड जो हांव केन्ना सकला म्हणजे पावस धाडीत ते जावंक जायना. 29 पावस दाखयता अशें वेदर फोकास्टाचेर आमी पयल्लो आहा. तियात्राचेरूय दाखयता. आनी त्या खातीर आमी स्पर्धा चिंतली की ह्या फावटी फुडें व्हरया आनी ही स्पर्धा आमी 9 दवरलेली आहा. सगळे पार्टिसिपंट्स गोंयभरचे पार्टिसिपंट्स येता. आपलो आपलो आकाश कंदील घेवन येता. तेणी येवचे अशें मागता आनी जे स्पर्धेक आमी दवरलेले आहा की 4000 आकाश कंदील येतले. ते ह्याय फावटी 4000 आसचे. 4000 वयरूय आसचे. आमी 4000 वयरूच बल्ब घालून दवरतले रेडी. तुमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करचे आनी ही फेस्टिवल ऑफ लायट्स बरे मोठ्या दबाज्यान मनोवया. आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान त्या स्पर्धेक येता म्हणून आमकां सांगलां. आनी सगळ्यांक आमी गोंयकारांक थिंगा वेलकम करता. बरो व्हडलो स्टेज प्रोग्राम आसतलो. तितून आमचे लोकल आर्टिस्ट जे आमचे गोंयचे कलाकार आहा, गोंयचे स्टेज परफॉर्मर्स आहा, डान्सर्स आहा, ट्रेडिशनल डान्सर्स आहा, हे सगळे थिंगा स्टेजीचेर परफॉर्म करतले. आमी बार्रा सिटीजन्स फोरम एसोसिएशन दर एका वर्सा फेस्टिवल ऑफ लायट्स द वर्ल्ड्स लार्जस्ट गॅदरिंग ऑफ आकाश कंडील्स ही स्पर्धा आमी पोर्रा गांवांत मनयतात. आनी दीस इयर वी आर होल्डिंग इट, ऑर्गनायझींग इट फॉर द पीपल ऑफ गोवा फॉर द 10th year. आमचो 10वा वर्स जावन आहा. दिस वील बी आवर 10th anniversary of the Akash Kandil competition presentation. Due to unpredictable weather in Goa, we have decided to reschedule our competition, which was to be held on the 29th of this month. 29th हो competition जावपाक आशिल्लो, तो आमी reschedule केल्लो आहा. And the new date is 9th of November 2024.